एके लग्न जाल्ले बायलेचेर बलात्कार केलो म्हूण आरोपा फोंडेच्या पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या। उल्हास नायक आणि श्याम पत्कीक फोंडेच्या पुलिसांनी पीडित बायलेच्या पुलीस कागाळी वयल्यान अटक केल्या। तांकां 7 दिसांचो रिमांड दिला। पीडित बायल मूळची कर्नाटकाची। घोवा बरोबर पटना जाल्ल्यान खंय ती सध्या फाटले 5 म्हयने जाली फोंड्या कोर्टवाड्यार कुळार आसता। तिची पिराय 20 वर्सां। तिका 1.5 वर्साचे भुरगे आसा। उल्हास नायक आणि श्याम पत्की आड तिणें बलात्काराचो आरोप केला। आज फोंड्या एका 20 वर्साच्या चलयेन कंप्लेंट लॉज केली की गेल्या 3 म्हयन्यान एक उल्हास नाईक आणि श्याम पत्की हे दोगां रिपिटेडली ताचेर बलात्कार करताले। खंयसर इन्सिडेंट इन्सिडंट फोंडा एरियेनूच जालो तो की खंय तरी जेवणाक कोणाचे देवळाचे जेवण रांदपाक गेली पळय ती तेन्ना ते नायक उल्हास नायक कॉन्टेक्ट केलो आनी तेजे उपरांत मागीर तेणी आपल्या फ्रेंडाक आपोवन घेतले आनी दे कंटिन्यूड दीस। पीडित बायल सांगता ते कोतान दोगूय खंय तिका नोकरेची हायस दाखोवन फाटल्या 3 म्हयन्या सावन बलात्कार करताले अशें म्हूण सुत्रां सांगतात। मात पोलीस ही गजाल मिडिया कडेन उलयनात। तिचेर खरेंच बळजबरी जाताली काय ना ताची सध्या पोलीस चवकशी चल्ल्या। प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू। मुरगांवां पालिका वाठारांत पालिकेन पावसा पयलींची कामां अजूनय हातांत घेतिल्ली ना। नगरसेवक बोवाळ मारतात। कामां खंय 2 म्हयने पयलीं सुरू जावंक जाय आशिल्लीं। पालिका मंडळाचे खासा बसकेंत नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाचेर फोग काडलो। कामगार मेळना जाल्ल्यान कामां उरल्यांत म्हूण नगराध्यक्ष कारणां सांगता। कामगारांचो दिसवडो वाडोवचो म्हणूनय नगरसेवकांनी बसकेंत विशय काडलो। Each and every nalla, each and every gutter needs to be clean. And जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलें तेन्ना फेब्रुवारीन स्टार्ट केल्लें आनी आतां फकत 1 म्हयनो उरला आनी 1 म्हयन्यान म्हाका दिसता 1 वॉर्ड पासून क्लीन जावचो ना। पूण आज मिटिंगेक सांगला 25 लेबर्स घेतल्या पूण 25 लेबर्स म्हाका दिसना ते 4 वॉर्डांक पासून पावतले म्हणून क्लीन करपाक बिफोर मान्सून। अजून तेम लेबरू मेळोनाय खंय लेबराक सॅलरी दिनाय खंय लेबराक मिन्स पेमेंट थोडो ताका लागून लेबर येयनाय म्हणटाय ते। माझे गाटर ओपन करून जाल्यार 4 म्हयने जाले गेले त्या वर्साकूय लेबराक प्री मान्सून क्लिनींग करूं ना काय ना। पोते लेबर मेळनाय पयले लेबर मेवताले आनी आतां लेबर मेवना हाका दोरी तूं लोकांक त्रास जालो आनी लोक दुयेंत पडलो कित्याक किमोस जाला हें जालां हे कांयच काम करनाय म्युन्सिपालिटी तेका लागून म्हाज्या लोकांक वाडा कितलें जालें आनी लोकांक त्रास जाले हांव जबाबदारी हाका करतलो म्युन्सिपालिटी करतलो। The reason behind the pre-monsoon work is there are no laborers. We have asked for the contractors. टेंडर पासून काढलो कोणूच येवपाक रेडी ना बिकॉज इट इज 300 रुपीज। कोणाकूच परवडना 300 रुपयान हें काम करपाक गटर साफ करपाक ते आनी पयशे मागतात। तरी पूण आमी एक कॉन्ट्रॅक्ट घेयला सो दे आर रेडी फॉर 350 एंड जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम फ्रायडे। सोमारा राती कळंगूट बीच शो जालो। कळंगूट पंचायतीन शो दवरिल्लो। बीट शोक थळाव्या कलाकारांच्या टॅलंटा शिवाय ह्या सिजनांतली काण्णां जांबळां सारकिल्ली रानवटी फळांय दिसताली। लग्नाच्या कांतारांनी बीट शोक वेगळोच रंग हाडलो। दर्यावेळेवयल्या बीट शोक गर्दी भरपूर जाल्ली। बीट शोच्या तालार पळ्यांतल्यांनीच आपली उमेद भागयली। पळयात कळंगूट बीट शोचे कांय खीण। इतल्यान हे खबराची त्रांगात सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.